बेताल वक्तव्य आता ही आमी राष्ट्रपती राजवट लागू करपाक रिक्वेस्ट केल्या। म्हाका दिसता विरोधी पक्षाचें काम आसा हें सरकार स्थापन करपाचें। ह्या स्टेटमेंटा वयल्यान अशें दिसता की विरोधी पक्षान हार मानल्या आनी सरकार स्थापन सोडून दिया। तांचे 16 एकठांय आसा तेही नकळो, विविध अफवा उठत आसता, पूण सरकार स्थापन करपाक सोडून दिया। हे राष्ट्रपती राजवट म्हणजे इट इज नाव आमी हार मानली, आमचे कडेन कांय जायना अशे प्रकारचे एक वक्तव्य करून ती लोकां फुडें मांडप असो एक हे प्रकार चल्ला। पूण एनीवे ताका व्हडलोसो व्हॅल्यू दिना। जुवारी पुलाक वेरो गेल्यात म्हूण खंय गिरीशान बेटेच लोकांक पॅनीक करून घालें। लोकय हाज्या वक्तव्याक सगळे वळखून आसा। काल आमच्या ऑनरेबल PWD मिनिस्टर सुदीन बाबान प्रेस घेवन हाजेर क्लॅरिफिकेशनय दिलें आनी ही क्लियर्ड द होल मॅटर। खंय तरी सरफेसार जो वेअर कोट घालता तातूंत क्रॅक आयिल्ल्यो आनी मिनिस्ट्री ऑफ रोड सरफेस ट्रान्सपोर्ट एंड रोड्स हे नॅशनल हायवेचे ओनर जाल्ल्यान PWDन तांकां फॉर्मल लेटर बरोवन आमच्या IIT पवयाच्या एक्सपर्टान एग्जामीन करून सगळो रिपोर्ट दिवन दीज आर नॉट स्ट्रक्चरल क्रॅक्स म्हणूनय जालें। पूण खंय तरी लोकां मदीं अननेसेसरी पब्लिसिटी घेवप आनी पॅनीक निर्माण करप हो एक ह्या दिसांनी एक सिस्टमॅटीक प्रयत्न काँग्रेसीन चलयला। ताजो म्हणजे पयलीं भारतीय जनता पक्ष हाचो निशेध करता। मांडवी पूल हो तेन्ना कन्सेप्च्युलायज करून काँग्रेसीच्या काळांत बांदलो गेलो आनी 15 वर्सांनी पडलो हें आमी सगळ्यांनी पळयलां। दर्याचेर सी लिंक बांदता म्हणून कन्सल्टंटाक अपॉयंट करून 10 कोटीचो चुराडोय केलो। बांदपाचो इतकय इंटेंट नाशिल्लो। दुसरे वटेन मायकल आनी सुदीन काँग्रेसीचे टार्गेट। कांय BJP वाले खंय सध्या काँग्रेसीचे हुमरे झरयतात। बाब मायकल लोबो सांगूंक सोदता की सगळ्यान पयलीं तूं एक आमदार आनी आमदार जावन तूं एक गोंयकार जाल्यार तुवें सगळ्यान पयलीं गोंयचे मुखार हें जाहीर सांगचें की फाटली 3 मिटिंगे ज्यो आसा तुवें स्वता जी मिटिंगे आसा आमचे काँग्रेस लिडरांचे वांगडा तुवें जे आसा कलंगूट आमचे एक्स MLA बाब आग्नेलाचे वांगडा तुवें केला की तूं जो आसा आपूण स्वता जो आसा हे काँग्रेसीन येवंक सोदता म्हणून। आनी हें समज जर फोटींग आसा तुवें जाहीर सभेन सांगचें जाल्यार आमी तुका एविडन्स प्रूव करता की तुवें कितले मिटिंगे ज्यो आसा हे काँग्रेसचे आमचे लिडरांच्या वांगडा तुवें थंय मिटिंगे केल्या त्यो आनी तुवें स्वता सांगलां की आयज जें गोंयान जें चल्लां सरकार हेजी परिस्थिती कितें आहा ती। ढवळीकार खंय मुख्यमंत्र्यान हालयल्यारूच काम करता, ना जाल्यार PWDची कामाच हालनात। सो वी डिमांड डेट बाब ढवळीकर जाता जाल्यार मातशें तुज्या PWD खातें आसा पळय ताजे कॉन्ट्रॅक्टर आनी इंजिनियराक घेवन बस, मातसो तुजो होमवर्क कर। Don't try to play and push the game on Rains or on your contractors. It is your duty or you don't have any right to sit there on that chair. Bureau Report, Prudent.